नावेली साखळे गावातली कोमिनीदाद आणि देवस्थान समितीची सुमार 15,60,000 चौखण मीटर जमीन उद्योगिक वसणुके सेजा वेदांता कंपनी आपल्या वेगवेगळ्या प्रकल्पा खातीर वापरता। मात कंपनी नावेली गावच्या बेरोजगारांचेर अन्याय करता। फाटल्या 10 वर्षांत गावच्या एकल्याय बेरोजगाराक कंपनीन कामाक घेवंक ना। हे विशीं थळाव्यांनी आयतारान नावेली पंचायतीच्या ग्रामसभेत विशय मांडिल्लो। हे विशीं पंचायतीन योग्य पावलां उखलची अशी मागणी कांय थळाव्यांनी ग्रामसभेत केल्ली। देखून पंचायत हे विशीं सरकार आनी कंपनीक निवेदन सादर करतले अशें आश्वासन सरपंच रोहिदास कानसेकर हांणी दिलें। गेल्या 1594 ही आमच्या गांवची जमीन एक्विशन जाली। तर एक्विशन ह्या बेजिकचेर जाल्ली की गांवच्या लोकांक की सराउंड पंचक्रोशी ह्या सराउंडिंग एरियेक जॉब दितले ह्या संदर्भात आमचे जमनी गांवच्यो एक्विशन जाले। IDC मार्फत एक्विशन जाल्या कारणान आमच्या पंचायतीक आयज ताकद उरोंक ना। जे कितें उलयतलो विशय मांडटलो ते कंपनीवाले म्हणटात सगळे IDC वाल्यांकडे चलात तुम्ही। IDCन आमकां जमीन दिल्या, पूण मूळ जमीन सरकारान एक्विशन करताना आमच्या गांवची जमीन एक्विशन केली। विषय दवरता आसतना एज अ डॉक्युमेंट गांवच्या लोकांक आमी रोजगार दितले म्हणटात। 80% गांवचे स्थानिक सराउंडिंग पंचक्रोशीचे लोक घेवपाक जाय असो कायदो आसतना सुद्धा ते गांवच्या लोकांक हॅरेसमेंट करून बिझनेस एम्प्लॉयमेंटा पासून वंचीत थेयता। तांकां जे आउटसायडरांक हाडटात कर्नाटकाच्यान बिहारच्यान हाडले म्हणून कांय हरकत ना, पूण गांवच्या लोकांक कन्सिडर करपाक जाय ते करिनात। कंपनी खंयची? कंपनी सेजा गोवा वेदांता। आमकां इतकें सांगूंक जाय की आमची 15,60,000 जमीन आसलेली ती पंचायत कंपनीक IDC थ्रू हे जाल्ली आनी आमची भितर जमीन आसलेली गांवची ती सुद्दां गेल्ली आनी कंपनी तेंच्यांनी एक ठराव घातलेलो की गांवच्या भुरग्यांक कामाक घेवचें म्हणून। ते लास्ट 2014 घेतले, तेज्या उपरांतच्यान आतां 2025 जाले, एकट्या भुरग्याक कामाक घेवंक ना आनी आमचे सगळे भुरगे आहा ते सगळे भायल्या कॉन्ट्रॅक्टरांच्या कामाक वयता। ते एकटो सुद्दां कंपनीन गांवचो असो लागोंक ना कामाक। 2014च्यान सांगता ते आजून कोण लागोंक ना। हांव फक्त गव्हर्मेंटा कडेन आनी आमच्या पंचायती कडेन परत रिक्वेस्ट करीत आहा की भुरग्यांक आमचे घेवचे म्हणून गांवांचे विकास करता गव्हर्मेंटान हेल्प करची आनी कंपनीक मातशें हे करून आमचे सगळ्या गांवाच्या भुरग्यांक कामाक घेवचे म्हणून एक हे करचे विनंती करपाची तेंचे। नावेलीन आमच्या वेदांताचें जे एक्सपान्शन चालू आसा ते एक्सपान्शनाचे बेनिफीट जे फायदे जे आसा ते नावेली गांवा खातीर मेळचे। तो ट्रान्सपोर्ट आसत, मागीर ते टुरिस्ट टॅक्सी आसत किंवा जॉबाच्या संदर्भात आसत। ते जॉब जे आसा पळय न्हू ते गव्हर्मेंटाची जी क्रायटेरिया आसा 80% जॉब जे आसा ते गांवांत दिवंकूच जाय, तेजेर आमी आयज भर दिल्ले आसा आनी त्या प्रमाणान आमी वेदांता कडेन आनी सरकारा कडेन निवेदन दिवन ताचो पाठपुरावा करपाचो अशें कारणान ठरलेलें आसा। ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV।